एक वर्स जालें कांय जालें ना, परत तांणी हिशोब काडलो. आनी आयज हांव एक सांगता फाल्यां कितें जाल्लें तें, हांव म्हापशाचे आमचे डेली वेज वर्कर्साची मिटींग आपयली. आनी मिटींग आपयली तेन्ना जोशुआन सांगलां मातशें पोस्टपोन कर, हांव ना गोंयांत, मातशें आनी केन्ना करया. आनी रोखडेंच तेंची मिटींग आपयली आनी तांकां सांगलां हांव करतां, नाल्यार ताका लॉस जावपाची. आनी मागीर तो सीएमाक गेला मेळ्ळा आनी सीएमान सांगलां करता. आतां इतलें प्रेशर आशिल्लें आनी तांकां सांगलां तुका हांव भिनाका, सरकार कोना जाल्यार कोर्टां वता. कित्याक मुखार सगळे जजमेंट आशिल्ले तांकां कितको रेग्युलर करता, कोणाचें फावर नाका आशिल्लें म्हाका. सो आतां सीएमान केलो. आतां फकत म्युनिसिपॅलिटीनी पूण ते ऑर्डर काडटा आसतना सीएमान म्हणलां गव्हर्मेंट कॉर्पोरेशन, लोकल बॉडीज आनी लोकल ऑथॉरिटीज म्हणलो सोसायटी, गव्हर्मेंट सोसायटी म्हणून आशिल्ली गोवा गव्हर्मेंट सोसायटी. पयलीं ती सोसायटी थ्रू लोकांक कामां जाताली, सरकाराची नोकरी. आनी मागीर GHRDC लोकांक घेवपाक येयलें, स्टार्ट केलें. आतां सोसायटी उतर ना थिंगा ते ऑर्डरान, म्हणून ते लोक आहात ते सोसायटी नोकरीक घायले ते वयर पडले. देखून हांवें म्हणलें ताका तुगे ते ऑर्डरास तें उतर ना, म्हणल्यार सोसायटीचे लोक कापास जाता. मागीर सीएम सांगलां, एग्री केला आनी सांगलां येस वी वील लूक इनटू इट सो दॅट वी वील ऑल्सो थिंक पॉजिटिवली फॉर दॅम. सो हांव खूश आशिल्लो, कित्याक तेका कसो कित्याक घालपाचें. सो तें हें आशिल्लो जाल्यार हांव खूश जालो. सर आयच्या दिसा असेंब्ली विशय गाजलो म्हणटा तो धिऱ्योचेर तुमकां कितें सांगचें दिसता? सो धिऱ्यो आमचो ट्रेडिशनल स्पोर्ट हिंगा आनी कितल्यो वर्सां पुर्तुगेज टायमा पासून धिऱ्यो चालू आशिल्लो. हें फकत एक न्यू स्पोर्ट न्ही. कितले आयज आमगे संवसारान न्यू स्पोर्ट्स येयले, हे करून न्यू स्पोर्ट्स न्ही. आनी आमगे चलताले आनी इतले हर्ट म्हूण अशें करून जायनासलेले. इट्स नॉट लायक आमगे स्पॅनीश तोरेदोर आहात तेशें कोन्न तो पयतात ताका आनी बुलाक तो बूल रोडटा मोडटा तसलें न्ही. सो हे आमगे बुल फायट आहात ते ट्रेडिशनल म्हणून हांवें तेका सांगलां. कित्याक स्वता कितें कोर्ट कोतले ना, जजमेंट आहा हायकोर्टाचें बंद करपाक हांवें दाखयलां. 2014 सुप्रीम कोर्टान जजमेंट केलो, पास केल्लो, सांगपाक ते जलकोटी आसात थंय तामिळनाडू ते बंद करपाचें. बिकॉज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स 1929 एक्ट आसा, ते प्रमाणे ते बंद करपाचें. सो हांवें कितें म्हणलां, ते एक्टा प्रमाणे बंद आहात तेन्ना आतां तामिळनाडून कितें केलां, अमेंडमेंट केलां आनी अमेंडमेंट केलां ते जलकोटी अलाव करपाक. सेकंड रावंड जालो सुप्रीम कोर्टान, चॅलेंज केलें आनी सुप्रीम कोर्टान कितें म्हणलें ते आतां कायद्यान ते ट्रेडिशन आहा तेन्ना तेंचें हें फॉर इयर्स तें चालू आहा. सो इट इज लॉ अमेंडमेंट ऑफ तामिळनाडू हॅज बीन हॅपन. हांवें म्हणलें हें जस्टिफिकेशन घालून ते पासून आमचे गोंयचे अमेंडमेंट काडूं जाता आनी फकत हें कितें जाता हो सेंट्रल कायदो प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स हे सेंट्रल कायदो. देखून ते पासून तिका केंद्रीय सरकाराचे प्रेसिडेंट ऑफ इंडियाचे एसेंट घेवन मागीर ते आमचे अमेंडमेंट आहा तो लीगल जाता. But it is central act now. The state can amend that. You need the assent of the President of India. Do you remember about the Employment Exchange Act, which was passed in the Assembly? You said it is contradict. You only said it. No, I said it requires assent of the President of India. Yeah. So the Assembly, the House was told, we will send it for assent of President of India. So that is gone for assent of President of India. Similarly, I also pointed out to them that another amendment which was sent long back, 2019 amendment was sent, was assented only in 2024. So you can imagine it takes time for assent, but it will require assent of the President of India. So under Article 255 of the Constitution, thing will learn that the fact that previous assent was not taken will not defeat the assent taken later. Because there one more thing, ते धिऱ्यो जर जाले जाल्यार फाल्यां बॅटींग जातलें तेजेर. सो हाव द मॉनिटर वील हॅव. तूं म्हाका सांग, मोटर फास्ट जाल्यार बॅटींग जायना. अशें करून केलें जाल्यार आमगे कित्याचें बॅटींग करूं जाता. तुगे मोना नाहा जाल्यार पयशे करपाक तुजें जाता करूं. Sir, that means you say that for Dhirio, state should amend the act. It is not possible to allow Dhiro to happen unless there is an amendment to that act.
You can't bring a separate legislation. You can bring an amendment to that legislation because it's already a central law. It's an occupied field, what we call it. So state can't legislate, but state can bring an amendment. But amendment will not take place till it has assent to the President of India. Yes. Thank you. थँक्यू सर